22 एप्रिलाक पहलगाम हल्ल्या उपरांतचो बदलो आता भारतीय सेनान मंगळारा राती घेतिल्लो। तेच फाटभुंयेर सध्या पाकिस्तान आनी भारता मदीं तणावाचें वातावरण निर्माण जालां आनी अटॅक उत्तर प्रत्युत्तर दिवप चालू आसा आनी हे फाटभुंयेर सध्या वायू सेना जी आसा म्हणजे एअर स्ट्रायक बीन चालू आसा आनी हे फाटभुंयेर ह्याच तणावाक लागून सध्या IPL 2025 स्थगीत केला। BCCIन हो निर्णय जाहीर केला। हे विशीं सविस्तर माहिती जाणून घेवया आमचो रिपोर्टर गौरीश गांवकर हाचे कडल्यान। काल राती जेन्ना IPLची मॅच चलताली जाल्यार ही मॅच आशिल्ली दिल्ली वर्सेस पंजाब आनी ही जी मॅच आशिल्ली ती धर्मशाला आशिल्ली। सो जेन्ना धर्मशालान ही मॅच चलताली ऑलमोस्ट फर्स्ट इनिंग्साचे 10 ओव्हरी जाल्ल्यो आनी सडनली स्टेडियमाचेर लायट्स ऑफ करच्यो पडल्यो कित्याक जे युद्ध आमी जाणात इंडिया पाकिस्तान बॉर्डरीचेर जे युद्ध चालू आसा त्या युद्धाक लागून सडनली ब्लॅकआउट करचो पडलो आनी ही जेन्ना मॅच चलताली तेन्ना IPL चेअरमॅनाक मुद्दामून ग्राउंडार येवचो पडलो आनी ताका अनाउन्स करचें पडलें की तुमी सगळे जे लोक ही मॅच पळोवपाक येयल्ले तांकां सांगलें तेणी की टेक्निकल प्रॉब्लेम येयल्ल्या कारणान ही मॅच हांगाच स्थगीत करतात म्हणून आनी चलात म्हणून। आनी आमकां एक अर्दवरान सुमार आमकां एक अशी म्हायती मेळ्ळी की IPL गव्हर्निंग बॉडी जी आसा तेंची एक मिटींग चालू आसा जेणे करून हो जो वॉर चालू आसा इंडिया पाकिस्तान हो जो वॉर चालू आसा ह्या वॉराचेर फुडें IPL कशें कितें करपाचें कित्याक खुबश्यो मॅचीस अश्यो पंजाबान ठरलेल्यो आशिल्ल्यो, खुबश्यो मॅचीस राजस्थानान ठरलेल्यो आशिल्ल्यो, खुबश्यो मॅचीस मुंबय कोलकाता अशे ठरलेल्यो आशिल्ल्यो। सो हे जे जागे आसात सगळे ते जागे हॉटस्पॉट हाय अलर्टाचेर आसात। सो खंय तरी IPL फुडें जातलें काय ना जातलें हो प्रश्न काल रातच्यान सगळ्यांचे आख्खे देशभर आशिल्लो आनी तेजे फाटल्यान आयज आतां आमकां एक म्हत्वाची अपडेट अशी येयल्ली आसा की BCCIन अशें ठरयल्लें आसा की हेजे फुडल्यो ज्यो IPL मॅचीस आसात त्यो सद्याक खातीर तेणी बंद दवरलेले आसात। म्हणजे सद्याक खातीर IPL कशें कितें फुडें जातलें तें खबर ना, पूण सद्याक खातीर ह्यो ज्यो IPL मॅचीस आसात त्यो काल जी मॅच जाली कालची मॅच अर्दकोटी सांडून आता सद्याक खातीर ह्यो मॅचीस बंद दवरलेल्यो आसात। एक सांग आता हे प्रकरण निवल्या उपरांत फुडें जर IPL 2025 जी आसा ती परत सुरवात करपाची BCCIन कितें हिंट बीन दिला? सद्याक कितें आसा की IPL जे आसा ते IPLान खुबशे जाणांचे अशे पयशे लागलेले असतात आनी खुबशे ब्रॉडकास्टर्स म्हणत खुबशे एडवर्टायजमेंट्स म्हणत खुबशे टीमीचे ओनर्सांचे पयशे अशे लागलेले असतात। सो हे जे डिसिजन आसा ते आमी पळयले आसतले की कोविड टायम आशिल्लो तेन्ना कोविड टायमार एक कोविड सेकंड वेव जी येयल्ली त्या टायमार सुद्दां IPL अशेंच स्थगीत करचे पडलेले आनी ते जे IPL आशिल्ले ते अर्दो जो सेकंड हाफ जो IPLाचो उरलेलो तो IPL हाफ ऑक्टोबर सप्टेंबर जसो इंडिया शेड्यूल जो असता टीम इंडियाचो जो शेड्यूल असता तितून कसो विंडो मेळटा तशें ते करचे पडटा। पूण आतां फुडें कसो कितें शेड्यूल मेळटलो आनी कसो कितें शेड्यूल आसतलो तेजेर सगळे डिपेंड आसतले आनी त्याच बरोबर BCCIन अजून क्लियरली अशें कांय सांगोना की IPL हांगाच सगळे स्टॉप केला काय फुडें पोस्टपोन करून फुडें वर्साचे फुडले खंयच्या म्हयन्यांनी केन्नाय करपाचें हें अजून BCCIन अशें क्लियर सांगलेलें ना संजना।